मोगाच्यान सांजुओ वांजेलिस्ताची फिरगज पांगला शंकर प्रर्थावन तुमकां सर्वांक म्हजें वंदन. पांगळाच्या सांजुओ वांजेलिस्ताच्या फिरगजेक 96 वर्सांची बरी चरित्र आसा. येदोळ 14 विगारांच्या आनी 15 वयर हेर सहायक विगारांच्या प्रिन्सिपलांच्या निस्वार्थी सेवे आनी मिनेतेन ही फिरगज भावार्थ्यान वाडल्या आनी हो लोक स्वावलंबी जाला म्हूण सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. प्रस्तुत ह्या फिरगजेंत 21 वाडे आसून 732 कुटुंबां आसात. आमच्या फिरगजेंत 18 आयोगांचो वावर भोव वेवस्थीत रितीन जावन आसा. आमच्या सांजुओ वांजेलिस्त फिरगज शंकरपुरा फिरगजेच्या समुदायाच्या दिसाक येदोळच बरी तयारी जाल्या. मोगाच्यान ह्या भागी सुवाळ्यार फिरगजेची सुवार्था युवा जाणांक आनी भुरग्यांक कळीत करच्या उद्देशान एक डॉक्युमेंटरी तयार केल्या. ही अपूर्व डॉक्युमेंटरी फिरगजेची 96 वर्सांची भावार्थाची सामाजीक आनी आर्थीक प्रगतीची चरित्रां आमच्या मुखार दवरतली. मुखल्या वर्सांनी शतमानाचो संभ्रम चलोवच्या वखदां आमी चमकून आयिल्ली वाट समजली तर फुडें आमी काडूंक जाय ती मेटां आमकां स्पश्ट जातलीं. समेस्तांक देव बरें करूं. क्रिस्ताक जय. उडुपी मंगळूरू राष्ट्र रस्त्याच्या कडपाडीतावन 4 किलोमीटर तेनकाक आनी शिरवां मंचकाल तावन 8 किलोमीटर बडगाक पयण करतना पुलांनी परमळसो प्रकृतीच्या सोबायेन परजळचो पांगळा म्हणलो सोबीत गांव मेळटा. गांव म्हणटना एक हळ्ळी म्हणलें भोगाप येता तरी फाटल्या 10-20 वर्सांनी हांगासर जाल्ली प्रगती पळयतना पांगळा एक शार जावन बदललेलें आमकां दिसता. कोंकणी क्रिस्तांव लोकां मदें हो गांव पांगळा म्हणून प्रचलीत तरी जरालतरान हो गांव शंकरपुरा म्हणून नांव वाडला. सुमार 12,000 तितलो लोक वस्ती करच्या ह्या गांवांत क्रिस्तांव लोकांचो सांको 4,000 तरी हांतलो सुमार 1,000 लोक पुडाराक लागून परगांवांत जिवन आसात. 4 कुशींच्या लोकांनी पांगळाक वळखोवचेंच मोगऱ्या कळ्यां वरवीं. आज ह्या फुलांची कृशी शेजारच्या गांवांनी प्रसारल्या तरी हाचें मूळ पांगळांत रोमलां. मोगऱ्या कळ्यांच्या सुवातेन भरिल्ल्या गांवांत सोंपता आदी अविभाजीत आनी प्रस्तुत उडपी दियेसीच्या आधीन आसची जेजूच्या मोगाचो सीस सांजुओ वांजेलिस्ताक समर्पिल्ली फिरगज. ही फिरगज आपणाच्या भावार्थाच्या अस्तित्वाची पळादीक नवोज आनी सो संपोवन शेकडाच्या संभ्रमाक राखून आसा. भौगोळीक दृश्टेन पळयलें तर ही फिरगज मूडबेट्टू पांगाळा इन्नंजे कुर्कालू शिरवा ग्रामाचे भाग आटापतात. 100 वर्सां आदीं हांगाचो भावार्थी लोक आपणाच्या आत्मीक गरजां खातीर 8 मैलां पयस आसच्या शिरवा सावुदमायेच्या इगर्जेक वेतालो. दीस वेतां वेतां भावार्थ्यांचो सांको चोडोवन आयलेलो पळोवन तोवळसो शिरवांचो विगार बाप आंतोन ग्रेगोर मिनेजान पांगळांत एक कोपेल बांदूंक कुशिवेली तरी ती ताजी आशा सफळ जाली ना. 1910 इसवेंत तोवळसो शिरवांचो विगार बाप ग्रेगरी सोजान पांगळांत आत्मीक चटवटिको चलोवच्या खातीर सरकारांतावन 6.5 एकर जागो जोडून घेतलो आनी ह्या सुवातेर कोलवांचें एक गोवळ उबारन धार्मीक कार्यांक अवकाश करून दिलो.
सांगत आस ह्या जाग्यांतलो एक वांटो सेमेस्त्र करच्या खातीर विंगड केलो. हें धार्मीक घर सांत थॉमसाक समर्पिलें आनी फेस्त आचरसिलें. पावशिल्ल्या दिसांनी झड वाऱ्याक लागून गवळ उबोवन वेताना बावाडती लोकान परत शिरवाई इगर्जेक वेची गरजूत जाली. धैर संडणांतल्या बावाडत्यांनी परत 1918 इसवेच्या एप्रिलाच्या 18 तारखेर बाप ग्रेगरी सोजाच्या मुखेलपणान नव्या कोपेलाक बुन्याद घालून 6 बस्त्यांक भेटोवन दिलें. तांच्या उपरांत आयिल्ल्या बाप माते उमिनेजान बावाडती लोकांच्या सहकारान कोपेलाचें काम संपयलें आनी हें कोपेल तोवळसो धर्माध्यक्ष पावल पेरिनीन 1922 इसवेंत नोव्हेंबर 22 तारखेर सांजुवां वांजेलिस्ताक समर्पून दिलें. 1920 आनी 4 इसवे पर्यंत बाप मातेवान लोकांच्यो आत्मीक गरजो सुदारसिल्यो. 1925 एप्रील 19 तारखेर बाप इलारी गोसाल पांगळाचो स्वतंत्र तशें पूर्ण काळाक आत्मीक आडळतेर जावन नेमक जालो. 1930 आनी 4 इसवेच्या एप्रील 14वेर बाप बाजील साल्वेदोर पेरीस चापलेन जावन नेमक जालो. 1930 आनी 6 इसवेच्या मेयाच्या 30 आनी 1 तारखेर पांगळा एक अधिकृत पिरगज म्हणून पासारन बाप पेरिसाक पयलो विगार म्हणून नेमक केल्लें एक चारित्रीक गडीत. बाप पेरिसाचो काळ पांगळा पिरगजेच्या चरित्रेंत बांगराळो काळ म्हूण नांवाडला. मोरयेच्या मानाक ग्रोट्टो मोंतिपेस्ताच्या आचरणाची सुरवात आनी त्या दीस केळापांद्याट लोकांचें आर्थीक मट्ट सुदरावंक मोगऱ्या कळ्यांची कृशी, शैक्षणीक प्रगती खातीर चलयांक तशें चल्यांक 2 वेगवेगळीं इस्कोलां तांच्या गवळीक दूरदृश्टीक रुजवात दितात. वाडोवन येवच्या लोकांचो सांको मतीन दवरन विशाल आनी गरजेची सुविधा आटापलेली इगर्ज बांदच्या योजनाक 1940 आनी 7 इसवेच्या सप्टेंबर 20 आनी 9 तारखेर चालन दिलें. 1950 आनी 1 इसवेच्या डिसेंबराच्या 3 तारखेर कोपेल कोसलावन त्याच सुवातेर प्रस्तुत आतांची इगर्ज बांदूंक सुरवातलें. 1950 आनी 3 इसवेच्या मेयाच्या 11 तारखेर बाप स्टीवन M.A. सल्डाना हांच्या मुखेलपणान नव्या इगर्जेचें आशिर्वचन आनी उक्तावण कार्य चल्लें. आनी आशिर्वचनाचें कार्य पांगळांत 18 वर्सां सेवा दिवन उपरांत बिस्प जाल्ल्या बाप बाजील पेरिसान चलयिल्लें विशेष. हो उक्तावणाचो संभ्रम निरंतर 3 दीस चल्लो. 1950 आनी 4 इसवेच्या मे 18वेर पांगळाचो विगार जावन नेमक जाल्ल्या बाप आंध्रू पिंतान नवे याजकाचें घर संपयलें. 1950 आनी 9 इसवेंत पिरगजेचो आत्मीक वडील जावन नेमक जाल्ल्या बाप गब्रिएल कस्तेलिनान आत्मीक नवीकरणाचें वारें वळाशें केल्ल्यान पिरगजेंत साबार देवापोवणी फुलोवंक कारण जालें. हांच्या पैकी प्रमुख अतिमानादीक दोतोर आल्फोन्सस मतायस बेंगळूरचो निवृत्त आर्चबिस्प. प्रस्तुत वापरांत आसची रंगीन नाद दिवची गांठ बिस्प मतायसाच्या कुमकेन जर्मनीतावन हाडयिल्ली. सामाजीक कार्यांक अवकाश करून दिवच्याक एक ल्हान हल बांदयिल्लें बाप गब्रिएलान. 1970 आनी 1 इसवेच्या मेयाच्या 13 तारखेर तोवळसो विगार बाप विक्टर सल्डानाच्या मिनतेन पांगळांत कोवेंताचें उक्तावण चल्लें आनी पिरगजेंत तशें इस्कोलांत धार्मीक भयण्यांनी सेवा दिवंक प्रारंभ केलें. 1970 आनी 2 इसवेच्या डिसेंबरांत पिरगजेचो बंगारोत्सव चलयलो आनी ह्या उडासा खातीर 6 विशन पावलाची सभा अस्तित्वाक हाडली. आजून हर बुधवारा चलोवन आसचें
नित्याधर्मायेचें देवा सांगू बाप गब्रियल सोज पिर्गज विगर जावन आसता 1970 आनी 7 इसवेंत आरंभ केलें आनी जुलय म्हयन्याच्या 3ऱ्या आयतारा नित्याधर्मायेचें फेस्त आचरण करचो संप्रदाय सुरू जातलो. हांच्या काळार आरंभ जालें सेंट जॉन्स हायस्कूल परिसरांत शिकपा क्रांतीक खारण जालें. इस्कॉलांची नवी बांदपां, दुबळ्यांक घरां, नव्या वाड्यांचें रचन तांचें वर्तें साधन. 1980-8 इसवेंत पिर्गज याजक जावन बाप JP थावरो नेमाक जाले. नवे विशाल सभाभवन आनी वाणिज्य संकीर्ण, लायिकांचें मुखेलपण सोडोवचे खातीर कॅथोलीक सभेचें स्थापन, मानसा इस्कॉलाचें स्थापन, नवी इस्कॉलाची बांदपां, लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर काडिल्लीं मेटां तांकां आधुनीक पांगळोचो शिल्पी म्हणली कीर्त हाडच्याक कारण जाल्यांत. पयले फावटी विगाराची जबाबदारी घेवन हांगासर आयिल्ले बाप विन्संट मोंतेरो 1909 आनी 5 तावन 2002 इसवे पर्यंत वावुरले. पिर्गज स्थापनाचो अमृतोत्सव, आल्तारीचें नवीकरण, मोरयेचो नवो ग्रोट्टो, कम्युनिटी हॉल नवीकरण, कॅनोसा कोवेंताचो रुपयोत्सव, गांठीची तोर, इगर्जेचें फ्लोरिंग, CYMचो रुपयोत्सव, युवा जाणांक प्रोत्साहन दिवचे खातीर विविध चटवटिको, मल्टी जिम्माचें स्थापन, पिर्गज लोकांच्या एकतारा पासून फन टायम्स 99 कार्ये, रंग चटवटिके खातीर विशाल रंगवेद, सेंट जॉन्स अकाडेमी काम संपूर्ण, आल्तर भुरग्यांच्या सोडलिटीचो अमृतोत्सव इत्यादी गवळीक वावरांत तांची शाती उखोवन धरता. 6 वर्सां शिक्षक जावन सेवा दिवन 2002 वेर आमच्या पिर्गजेचे विगार जावन आयिल्ले बाप अलेक्झांडर लोबो हांणी शैक्षणीक प्रगतीक सडीत प्रोत्साहन दिलो. शिक्षकांचो दिवस आचरण, स्कूल बँड, इस्कॉलां खातीर हॉल, प्रयोगालय, वाचनालय आनी हेर बांदपाचें रचन, सेंट जॉन्स हायस्कूलाचो रुपयोत्सव तांची प्रमुख साधनां. हांच्या काळार आरंभ केल्ली सेंट जॉन्स PU कॉलेज आजून प्रगतीच्या पावंडांनी मेटा काडून आसा. देवापोवण्याक प्रोत्साहन, वाटे संबंदी वाट्याचे तीर्मान, दुबळ्या धाकट्यांचो मोग, पास्क परब आरंभ हें सर्व पांगळाचे देवप्रोजेती तांकां आसो मोग दाखयता. 2007 इसवेंत पांगळा पिर्गजेचो विगार जावन सेवा दिल्ले बाप हेराल्ड सोज तांच्या 3 वर्सांच्या सेवेंत पिर्गज समुदाय बांदून हाडच्या वावरांत आपणाक संपूर्ण समर्पितात. इगर्जेक संबंद जाल्ल्या सर्व जाग्यांचे दस्तावेजां एका रुपाक हाडूंक ते पेसाडले. स्त्री संघटन स्थापन, नियमीत कुटुंबाच्यो भेटो हांच्या काळार उल्लेख जावच्यो प्रमुख संगती. सांजुजेच्या सेमिनारी तावन वर्ग जावन गवळीक वावर भेटोवच्याक 2010 इसवे तावन 2017 इसवे पर्यंत सेवा दिल्ले बाप लेस्ली सोजाच्या काळार नवो रूप दिसून आयलो. इगर्जेच्या तोरीचें नवीकरण, सेमेस्त्रेक नवें रूप, इस्कॉलाची नवी बांदपां, स्कूल बसां, इगर्जे बोवारी इंटरलॉक वेवस्था, वर्साच्या पेस्टाची सांत आनी कार्ये सोबणांक आतां वापरचें इगर्जे कुशीचें रान मोल्यांनी सुवात मैदान जावन परिवर्तन, कोवेंताचो जागो कॅनोसा मेळींच्या सिस्टरांतावन फाटीं घेवन सेक्रेड हार्ट मेळांच्या दरभयणीक हस्तांतर केलें. इस्कॉलांक उदकाची वेवस्था, CCTV वेवस्था केली. पिर्गज याजकांच्या वस्ते खातीर नवें घर निर्माण करच्या बराबर पिर्गजेच्या 8 दुबळ्या कुटुंबांक घर बांदून दिवची मिनात घेतिल्ली हांच्या गवळीक शाणेपणाक उंचली साक्ष जावन आसा. प्रस्तुत बाप पर्डिनंट गोंजाल्वीस पिर्गज याजक जावन 2017 तावन सेवा दिवन आसात आनी तांच्या सांगाता सहाय्यक पिर्गज याजक जावन बाप रॉयसन जॉयल फर्नांडीस सेवा दिवन आसात.
1995 इसवेंत केवळ एका म्हयन्या खातीर पिर्गज आडळतेदार जावन हांगासर आयले तरी बाप जे.पी. सल्डाना लोकांची काळजां मनां जिखूंक शकले. ह्या शिवाय हांगासर सेवा दिल्ल्या सर्व याजकांक कांदा कान दिवन वावर केल्ले सहाय्यक याजक पिर्गजेच्या अभिवृद्धी खातीर कळमीतनांतल्यान वावुरल्यात. बाप F.A. कॉन्सेसो, बाप पीटर पाउल क्रास्टा, बाप आल्बर्ट डिसोजा, बाप मॅक्सिम नोरोना, बाप आयवन मार्ता, बाप ऑनिल डिसोजा, बाप डेनियल डिसोजा, बाप प्रकाश डिसोजा, बाप विन्सेंट डिसोजा, बाप ऑल्विन सरावो, बाप विन्सेंट सिक्वेरा, बाप लिओ लसरादो, बाप जेसुदास डिकोस्टा आणि तशेंच बाप विशाल लोबो आमच्या PU कॉलेजीचे प्रिन्सिपाल जावन वावुरले आणि प्रस्तुत बाप विन्सेंट कोयेल्लो हे PU कॉलेजीचे प्रिन्सिपाल जावन सेवा दिवन आसात. 9 वर्सां आदीं 200 कुटुंबां सवें आरंभ जाल्ली पांगळा पिर्गज आज 730 आनी 2 कुटुंबां सवें बळवंत जाल्या आनी लोकां संख्यांत दियेसीजींत दुसरी व्हडली पिर्गज जावन उदेंवन आयल्या. संपून गेल्ल्या वर्सांनी हांगासर बावडताची सामाजीक, शैक्षणीक, वैजकी आनी आर्थीक प्रगती वेगान जाल्या. हांगासर जल्मन व्हड जाल्लीं साबार तालेंतां संवसारांत वेगवेगळ्या सुवातेनी वेगवेगळ्या शेतांनी आपणाची शाती दाखोवन पांगळाची कीर्त गाजोवन आसात. आनी 4 वर्सां उतरल्यार आमी शतमानाक पांय तेंकतांव. संपून गेल्ली चरित्रां आमी मुखार कडजे जाल्ल्या मेटां विशीं स्पश्ट चित्रण दिता. सांजुवांव आमच्या पात्रोनाच्या मोजातीन आमचो पिर्गज समुदाय बावडतान वाडोवंदी आनी सांजुवांव बरी आमी जेजूच्या मोगाची प्रजा जावंक आमचें प्रयत्न निरंतर आसूंदी.